नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नेपाळची अंतरीम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हांचे कडेन उलोवप केलें. नेपाळची अंतरीम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हांचे कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें सौहार्दपूर्ण उलोवप जालें आनी घडिल्ल्या घडणुकेचेर तांणी दूख उक्तायलें. शांती आनी स्थिरताय स्थापीत करपा खातीर तांणी सुरू केल्ल्या यत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली आनी भारताच्या घटमूट तेंक्याचें आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. नेपाळच्या राष्ट्रीय दिसा निमतान नेपाळचे अंतरीम प्रधानमंत्री आनी समेस्त नेपाळच्या नागरिकांक परबीं भेटयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स ह्या समाज माध्यमाचेर बरयल्ल्या संदेशांत म्हळां. वेंचणूक आयोगान राहुल गांधींचे सगळे आरोप भायर मारल्यात आनी ते निराधार आशिल्ल्याचें म्हळां. खंयचोच सामान्य नागरीक ऑनलायन मत रद्द करपाक शकना अशें स्पश्टीकरण वेंचणूक आयोगान दिलां. त्याच प्रमाण मतदारांचें नांव प्रभावीत मनशाक सुनावणेची संद दिल्या बगर काडप शक्य ना अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. 2023 वर्सा कर्नाटकाच्या आलंद मतदारसंघांतल्यान कांय मतदारांची नांवां काडून उडोवपाचो अयशस्वी यत्न जाल्लो अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. ह्या घडणुकेची चवकशी करपा खातीर वेंचणूक आयोगान स्वताच एफआयआर दाखल केल्ली. हेच फाटभुंयेर भाजपाचे म्हणयारे अनुराग ठाकूर हांणी पत्रकार परिशदेंत राहुल गांधी हांकां जेन्ना केल्ले आरोप सिद्ध करपाक सांगता तेन्ना ते पळोवन वतात असो आरोप केलो. चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है. जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं. गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है. बिहारच्या वेंचणुकेत जैताचो मंत्र दिवपा खातीर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह बिहारांत पावल्यात. आयज बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी बिहारांत जे पदवीधर बेरोजगार आसात तांकां दर म्हयन्याक 1000 रुपया भत्तो दिवपाची घोशणा केल्या. मुखेलमंत्री निश्चय स्वयंसहायता भत्तो येवजणेचो आवाठ वाडोवन कला, विज्ञान आनी वाणिज्य शाखेच्या बेरोजगार दादल्यांक आनी बायलांक हो भत्तो दिवपाची घोशणा आयज जाली. इतले मजगतीं बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली अशी माहिती भाजपा फुडारी संजय जयस्वाल हांणी दिली. माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते गृह मंत्री जी से मिलने आए थे और दोनों की आपस में बातचीत हुई है. अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे राहुल गांधी जी का. सुबह से प्रचार हो रहा था कि राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे. हाइड्रोजन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं, बल्कि ये उनके द्वारा फेंका हुआ H2O गुब्बारा था और वह भी गुब्बारा सड़क पे गिर गया. दाबोळेच्या विमानतळ रस्त्याचेर येवपी फ्लायओव्हराच्या बांदकामा वेळार जे पोन्ने वडाचे झाड आसा ताची राखण जातली अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिलां अशी माहिती गोवा ग्रीन ब्रिगेडच्या वांगड्यांनी दिली. ह्या वडाच्या झाडाच्या राखणे संदर्भात आयज गोवा ग्रीन ब्रिगेडच्या वांगड्यांनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेतली. जे पळय शिफ्ट करता न्ही तेका पयले झाड काडटा. लॉट ऑफ केअर इज रिक्वायर्ड. यू डोंट डॅमेज द ट्री. सांतिरी झाडां कितें केलें? बेनेन ट्री कुडके केले मरे तेजे. एक पीस सरूंक जाय न्ही. यू नीड इक्विपमेंट. Goa doesn't have that equipment. You did Poklin. You can't use ordinary cranes. Poklin, there is massive Poklin. We have tried in Aramol also. In COVID time, 2019, 2020, we tried. That also did not succeed because the banyan tree is very huge. वडा कोण कितें जालें पोरवरी खंय कुडके केले तेजे मेले. आतां खूंय ते झाड. So we need to save the tree. We do it scientifically, so that whenever we are doing translocation, they scientifically go so that the tree doesn't die. We have requested to include in every contract that they're going to issue that saving of trees along the roadside has to be taken into consideration while giving the contract to a contractor.
गोवा ग्रीन ब्रिगेडच्या वांगड्यांनी आपणाक मेळोन दाबोळे विमानतळ रस्त्याचेर आशिल्ल्या पोन्न्या वडाच्या झाडाच्या राखणेविशीं भासाभास केली। हे झाड वाटोवपा खातीर शक्य ते उपाय करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी खबराकारांक सांगलें। ते म्हाका मेळपाक आयले एक रिप्रेझेंटेशन थंय एक वडाचें झाड आसा तें ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केल्या की सेव करपा जाता जाल्यार पळय। हांवें तांकां सांगलां हांव इंजिनियरा कडेन उलयतां म्हाकाय खबर ना गरज पडले जाल्यार आय वील कम एंड सी एंड इफ इट कॅन बी सेव वील सेव। ओंकार हत्ती सकाळ सावन तामोशे गांवच्या मळ्यांत आसा। ह्या भागांत ताणें केळी, कवाथे आनी शेतमाल इबाडून उडयला। राना खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी ताचेर पुराय नदर दवरून आसात। नागरिकांनी हत्ती पळोवपा खातीर त्या वाठारांत येवचे न्हय आनी जर एखादो मनीस ह्या वाठारांत हत्तीक पळोवपा खातीर पावलो जाल्यार ताचेर FIR दाखल करची असो आदेश पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक हांणी पुलिसांक दिला। ताजे इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले। एकदां दोनदां पुशअप केल्लोय ताका पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो। लोक हांगा डिस्टर्ब करतात। सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणें पिक्चरांनी तरी मुवींनी तरी पळयला आसतलें। तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयल्यान लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन। It will be the inefficiency of the government, they will say that, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आमी थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती वायलंट जावपाक शकता। These people are trained, they know the body language of the animals. The forest department has the body language खबर आसता तांकां जनावरांची, so they know we should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिनाशिल्लो कित्याक फक्त दोन तीन कडेन म्हाका दोन तीन फावट इंस्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक, तरी पुलिसांक ते लोक आयकना। लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो। पुशिंग द एलिफंट इन द जंगल इज देयर जॉब, दे आर डुईंग इट डे एंड नायट, दे आर ऑन द ड्यूटी। 22 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मजगती पेडणे दुर्गा उत्सव मंडळ आणि पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या जोड पालवान पेडणे म्हालांत अखिल गोंय दांडिया सर्तीचें आयोजन केलां। दर वर्सा पेडणेचे नागरीक दांडिया पळोवपा खातीर तालुक्याच्या भायर वतात, पण ह्या वर्सा गोंयचे बरे दांडिया नृत्य गट पेडण्यांत दांडिया सर्तीच्या माध्यमांतल्यान आपली कला प्रदर्शीत करतले, जाचे वरवीं थळाव्यांक ह्या कलेचो आनी उत्सवाचो आनंद घेवपाक मेळटलो अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। ह्या फावटी कितें तरी एक विचार केलो, कितें तरी पेडण्यांक लागून करताले ते गोंयांक लागून करचे। कित्याक आमच्या पेडण्याचे सदांच लोक वयताले आनी भायर पळयताले आमच्या दांडिया, आमच्या नांवल्या पर्वरी वयतात, कलंगूट वयतात, म्हापसा वयतात, मडगांव वयतात, कोण अशी बरी दांडिया पळोवपाक लागून आमचे लोक भायर वचून पळयतात। ताका लागून म्हाजो हो विचार जालो की भायले सगळे हांगासर हाडप आनी आमच्या पेडण्याच्या लोकांक हांगासरूच तांकां पळोवपाक मेळटले असो म्हाजो विचार जालो। म्हणून दांडिया हांवें तो हांगासर फर्स्ट प्रायज तो 1 लाख रुपया दवरलेलो आसा, सेकंड प्रायज 75,000 आनी थर्ड प्रायज आमचो 50,000 आनी कॉन्सोलेशन तांकां 10,000 5 जाणांक दवरलेले आसा। कित्याक म्हाजो विचार हा कित्याक तेतून आमचे पार्टिसिपेट आमचे पेडणेचे जावचे, तालुक्याचे सगळे जाण, तशेंच आपले भायलेय बी येतले। ताका लागून हे आमच्या एक्टिविटीज अशी बरी हे जायत जाल्यार आमचे भुरगे बी हांगासर बरे एक्टीव जातले। आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पारूल विद्यापीठाचें उक्तावण जालें। पारूल विद्यापीठ हे गोंयांतलें पयलें खाजगी विद्यापीठ जावन आसा। गोंय हें शिक्षणीक केंद्र जावन हांगचीं भुरगीं भारत तशेंच विदेशांत तज्ञ म्हूण वचचे आनी हाचे खातीर अशा तरेच्या विद्यापीठांची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पारूल विद्यापीठाच्या उक्तावणा उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें। इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आनी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आनी इनोव्हेशन हाजो हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आनी गोंयांतले भुरगे इंडियांत आनी ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले, तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।